गोंय राज्याक जर वर्ल्ड क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर मेळ्ळा जाल्यार ते केंद्रांत आशिल्ल्या भाजपा सरकारा खातीरूच असो दावो भाजपा गोंय प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन केला। ही उदरगत जातना लोकांनी भाजपा खूब नांवां दवरली, मात आतां जेन्ना ही इतली उदरगत इतल्या सहज तरेन जाल्या ताचे उपरांत मात लोकांक भाजपाची तुस्तकरण कशी दिसना अशें म्हळें तानावडेन खंतूय उक्तायली। आम्ही पळयतात की 2014 नंतर आतापर्यंत भारतीय जनता पार्टीचे केंद्राक सरकार येतकच वेगवेगळे फायदे हे गोंयच्या सरकाराक जाल्ले आसा। वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान आसत, नॅशनल हायवे जे आज आमी पळयतात, कारण नवीन नवीन फ्लायओव्हर पळयतात। पयलीं एखादो फ्लायओव्हर जर पळोवपाक जाय जाल्यार आमकां मुंबय बेंगलोर वचचें पडटालें। आज आमी पळयतात की गोंया भितर कितले तरी फ्लायओव्हर, कितले तरी ब्रिजीस। हांगाल्यान आमी जर सावथ गोवा एअरपोर्टार वयताले जाल्यार बरेचदा हांव पळयता की बऱ्याच लोकांक फ्लायटी चुकताल्यो, कारण भरपूर रश जाताली। आज आमी हांगा ठरयलें जाल्यार 30 ते 40 मिनटां भितर आमी एअरपोर्टार दाबोळी पावपाक शकतात, मडगांव पावपाक शकतात। आनी त्या वेळार आमी पळयताले बरेच जाण त्या वेळाचेर आमकां आमच्यो गाडयो पळयतकच आनीक आमकां कितें तरी उलयता म्हणटाले, कारण BJPचें सरकार आनी हांगा कंजेशन जाता, वचपाक मेळना। पण आज एकटोय म्हणना की बरें जालें म्हणून। त्यामुळे आमी आज पळयतात की हो सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आसा हो केवळ केंद्रांतलें सरकार भारतीय जनता पार्टी आसल्या कारणान आमकां मेळपाक शकलें। आमी पळयतात एअरपोर्ट आसतलो, आयुष हॉस्पिटल आसतलें, कितले तरी वेगवेगळे डेव्हलपमेंटाचे प्रोजेक्ट हे मेळपाक शकले। आनी ह्या हातूंत सुद्दां बजेटा भितर सुद्दां तांच्यांनी बरे तरेचें प्रोविजन देशा भितर, आनी खास करून आमी स्ट्रेस करता आसतना जे कॅपिटल आउटले ₹10 लाख करोड हे ज्या वेळाचेर एखाद्या बजेटान दवरतात त्या वेळाचेर खरें लक्षांत येता एक बऱ्या तरेची बजेट तांच्यांनी दिल्ली आसा। हांव तांचें अभिनंदन करता।